आयज आमी भोवमान पालया गांवांत आसा आनी खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोंय करूंक सोदतात त्याच प्रमाणे आमी प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमी आमदार मंत्री आपापल्या मतदारसंघात स्वयंपूर्ण कशें जावप हे आमी प्रयत्न करतात आनी त्याच निमित्तान आयज आमी हांगासर सुषमा केळवे पालये गांवची हांगासर स्वता आत्मनिर्भर कशी रावतली आनी स्वयंपूर्ण कशें रावतले एक उदाहरण दिल्लें आसा त्या प्रमाणे आमी ताका आयज फूड कार्ट दिला हांगासर आनी स्वताचो वेवसाय तिणी आयच्यान सुरवात करता तेचें आयज इनॉग्रेशन केलें तिका खूब खूब शुभेच्छा म्हणटा आनी तेजो वेवसाय आहा तो भरभराटीचो जावचो अशें देवा कडेन प्रार्थना करता। आदार दिलो आदार तूं सांग सगळें 18 वर्सां जालीं कॅम्पिंग चलयता आमकां तेंच्यान आदार दिलो आतां आमकां अजीत सराक आदार दिलो हेच्या कडेन वचून आमकां आदार दिवचो। मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार चितारकर बाई आसा तेंच्या सुषमा केळवे हांकां फूड कार्ड एज्युकेशन हेल्थ केंद्र आसा तेंच्यान तांकां आत्मनिर्भर म्हणटा तशें रावपाक खातीर हेल्थ केंद्र आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। संस्थेच्या अंडर हांगासर एक स्टॉल दिल्लो आसा सुषमा सुभाष केळवे तांकां हांव खरोखरच तेंचें अभिनंदन करता की तुमी पळयतात मांद्रे मतदारसंघाचो जो आमदार आसा तो तळागाळांत वचून सामान्य मनशांक आयज मदत करता डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तो कामां करतात पण इंडिव्हिज्युअल स्वयंपूर्ण भारत आणि आत्मनिर्भर भारत याच्या संकल्पनेतून बाबा एक व्यक्ती कसो आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावतलो आनी ताका आपण कशा प्रकारे हातभार लायतलो ते आज ते मांद्रे मतदारसंघात तेंचे आयज कार्य आमकां पळोवंक मेळटा।